पेडणे बाजारांतल्यान बांदा वचपी रस्त्यार आशिल्लो पूल पावसान मोडलो. नशीब बरें म्हूण कोणाक कांयच जावंक ना. पूल मोडिल्ल्यान लोकांक येरादारी करतना त्रास जाले. पूल मोडलो थंय पेडणेचो आमदार तशेंच राज्याचो पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार पावलो. रस्तो बांदकाम खात्याचो अभियंतो विलास तांबोस्कार आनी ताच्या वांगड्यांक घेवन पुलाची पळोवणी केली. पळयात. मागीर ते तशें दवरप तर आमी ब्लॉक करून तरी लोकांक दवरताले न्ही. समज व्हडलो एक्सिडेंट समज जालो जबाबदार कोण? हय तर काय काम करना हयच्यान तरी धाडात तरी तेका नाल्यार सस्पेंड तरी करा. कितें रे ते मातशें दर गट. उरिल्लो पुलाचो भाग केन्नाय मोडपाक शकता आनी कितेंय नाका आशिल्ली घडणूक घडची न्ही म्हूण पेडणे बाजारांतल्यान पत्रादेवी वचपी रस्तो येरादारीक बंद केला. रस्तो पुर्तुगेज आसतना केल्लो तो तसोच आसा. ताचेर फक्त डांबरीकरण केलें. मात पेडण्याचो रस्तो विभागाच्या अभियंत्यांनी ह्या पुलाची केल्या. इन्स्पेक्शन करूंक ना. कांय दिसा पयलीं पेडण्याच्या रस्तो बांदकाम खात्याचो अभियंत्यान रस्त्याचेर लोखणाची जाळी घालून कितें केलां तें तुमीच पळयात. पेडण्याचें सार्वजनीक बांदकाम खातें कशें काम करतात तें. कॉन्क्रीट घातलेले ते व्हांवून गेले आनी परत आतां सोमतेच पावसा खातीर सांगपा केला. जाता केन्ना कितें जायत तें. न्हू पण अशें काम करतकच रावतले कशें काम ते? म्हणल्यार हे कितले वर्साचें न्ही रे काम. हय पण आतां तेका सपोर्ट काय ना न्हू. सिटी हय पण तेका सपोर्ट पयलीं करपा जाय तोच आसलो आतां तें काम आनी बरें करपा खातीर आमी एनओसी खातीर उरले न्ही. हांव मागता लोकां कडेन आनी पेडणेकारां कडेन आमच्या जे आहात ते मतदारसंघात जे व्हडले व्हडले जमीनदार आहात तेंच्यांनी फुडें सरचे खाली एनओसी करपाक हांव तयार आहा. पण असलें काम जर केलें जाल्यार ना इंजिनियरांचे हें काम म्हणटे व्हडलें न्ही. हें काम म्हणटे 68चें काम. म्हणजे त्याच्या वयर हे सिमेंट घालीत गेल्यात. हे जे काम जे करता त्या इंजिनियराची पयलीं सस्पेंड करा. असले जर काम करता जाल्यार नाका आसलें कित्याक भितरल्यान करता केल्लें सगळें ना करूंक न्हू. हे पळय न्हू ना पण सगळें काम केल्लें ना वयल्यानच काम केल्लें. तेच पण काम करताना सुद्धा ताणें सकयलें समज पळयलेलें जाल्यार जाता न्हू. आनी जर हांगा जर कितें जरी प्रॉब्लेम जाल्लो जाल्यार मागीर तेका जबाबदार खंयच्या इंजिनियराक धरतले आसले. व्हेरी डेंजर. बरोबर मागीर त्या इंजिनियराचेर सोमतें एक्शन जावची. खंयचे कोण तो इंजिनियर आहा तेका सस्पेंड करूचो. पण हे तुजें मेन कितें आहा हर एक कामा भितर एनओसी चड गरजेची ह्या मतदारसंघात. ह्यो प्रकार वेगळो बाबू. हे जे कितें करता चालू आहा ते प्रकार वेगळो. हे सुद्धा 68चें काम म्हण तुका हय मान्य आसा. तेचेरच तेंच्यांनी डांबरीकरण करत गेला. पण तेका सपोर्ट तरी दियात न्हू पयलीं. अशें हे जे आहा ते भितरल्यान सपोर्ट सगळें काम करपा जाय न्ही. फूल करपा जाय. बारीक वयलेच केल्लें म्हण जायना. सकयल्यान काम करपा जाय ते करूं ना. बरोबर. म्हणून ते समज तेंच्यांनी एस्टिमेट पयलोच केला आज हे जावूंक शकना. जावचें नासलें. बरोबर. येरादारी करपा खातीर चालू आशिल्ल्या रस्त्याचो पूल दुरुस्त करपा खातीर कोणाचीच ना हरकत दाखल्याची गरज ना. मात मंत्री बाबू आजगांवकर म्हणटा ना हरकत दाखलो मेळोंक ना म्हूण काम उरलां. हे ब्युटिफिकेशनाक आमी घेतलेलें काम कमीस कमीस कोट्यांनी रुपया घालून हांगासान ब्युटिफिकेशन बरो रस्तो दोनी सायडीन तुजें प्रोटेक्शन वॉल हे सगळे गोश्टी घेतलेल्यो आहात. पण आमकां एनओसी मेळूना म्हणून काम उरलें. तरी पासून मुवमेंट चालू आहा. आमचो बाब जितेंद्र देशप्रभू वयल्यान आमच्या काका साहेबान ऑलरेडी दिल्ली आहा. एक सायड काका साहेब आहा एक सायडीन जितेंद्र देशप्रभू आहा. आनी देवस्थान जितेंद्र देशप्रभू म्हणजे देवस्थान. आनी तेज्या खातीर आमचे लोक आनी आमचे मनीस तेज्या कडेन वचून मागीत आहात रिक्वेस्ट करीत आहात. हेंच समज हातान मेळलेलें आज तुमकां काम नवें दिसतालें हांगा आनी बरें काम दिसतालें. तो रावता कॉन्ट्रॅक्टर केन्ना चालू करूं काय म्हणून. आनी तेज्या कडेन आजून आमचो रिक्वेस्ट देवस्थान कमिटी कडेन की तो बेगीनच्यान बेगीन दिवचे. आज तेणें दिता म्हणून सांगला. तरी पासून आज आमी धाडटले आनी जाता तितले बेगीन हें काम आमी करून घेतलें. PWDची सुद्धा गरज ना. ऑलरेडी काम हें घेतलेलें आहा. तेंच्यांनी एनओसी दिल्ली आहा आनी कामाक आमी स्टार्ट करतात रोखडें.